कांय दीस आदीं जेन्ना एजीन सबमिशन केल्लें हायकोर्टान की जे रिजर्वेशन प्रोसेस जाल्लो तो कायद्या प्रमाणे जावना म्हण त्या टायमारूच एक्चुअली निश्चित जाल्लें की हायकोर्टाचो कितें तरी एडवर्स ऑर्डर येतली म्हण सांगपा म्हळ्यार हें जें रिजर्वेशन प्रोसेस आसा प्रत्येक गव्हर्मेंट जो पावरान आसता तो सदांच आपल्याक जाय ते प्रमाणे ते मांडटा मॅनिपुलेट करता आनी जो ओरिजिनल हेतू आशिल्लो रिजर्वेशन ह्या इलेक्शन सिस्टमान हाडपाक तो हेतू डिफीट जाता तो फुलफिलूच जायना कित्याक जेन्ना कोणाकूच अपलिफ्ट करपा जाय जावं ओबीसी एसटी विमेन हो हेतू आशिल्लो रिजर्वेशन इलेक्ट्रल सिस्टमान हाडपाक पूण हो फुलफील जायना कित्याक मोर देन अपलिफ्टमेंट ऑफ सच कॅटेगरीज कोणा तरी नॉकआउट करपाक चड इम्पॉर्टंट आसता ह्या रिजर्वेशन प्रोसेसान आनी त्या खातीर मागीर हे भाशेन जायतेशी प्रॉब्लम आमकां दिसून येता आनी कॅन्डिडेट्स बरे कॅन्डिडेट डिजर्वींग कॅन्डिडेट्स आहा ते त्या लेवलार त्या पोस्टार पावूंक शकना आतां मडगांव स्पेशली आतां आमचे कॅन्डिडेट आशिल्ले ते यंग आनी एनर्जेटीक आसा आनी पॉप्युलरूय बी आसा सो आमकां व्हडलोसो हातून फरक पडपाना जो फ्रेश रिजर्वेशन येतलो त्या प्रमाणे आमी आमचे कॅन्डिडेट त्या वॉर्डांनी अनावन्स करतले फक्त कोणाक त्रास जातले म्हणटा ते जे हे आसात कोणाक मॅनिपुलेट करून हे रिजर्वेशन मांडपा जाय तांकां ते चड त्रास जातले शॅडो कावन्सिल फॉर मारगांव आमकां तरी कसलोच फरक पडपाना आमी रावतले जे फ्रेश रिजर्वेशन येतलो त्या प्रमाणे आमी आमचे कॅन्डिडेट अनावन्स करतले.